नमस्कार येवकार. गोवा टुडे ते सिद्धी गांवस सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 100 वर्सांत गोयची शेतां भाटां 8% पडली. उत्पादन 12,000 हेक्टर उणे. भात भिकणा, डाळी कड्डणां, ऊस पाम शेती डावन. लेबर शॉर्टेज दिसावडा मळबाक स्किमी कागदार. उत्तर प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कल्याण सिंग गेले. 9 फावट आमदार, 2 फावट खासदार, 2 वेळा मुख्यमंत्री. निमाणे दर्शनाक प्रधानमंत्री धरून ज्येष्ठ फुडारी. दरेकल्याच्या शोक संदेशांत राम. अफगाणिस्तानांतल्यान नागरिकांक भायर काडूंक अमेरिका, UK, भारताचे जॉयंट मिशन. आयज मेरेन 3 फ्लायटींनी 300 भारतीय. अफगाणी भारतांत मिशन चालूच उरतलें. मोटारींतले स्टिरियो, बाकीच्या सामानाचेर हात मारपी मुंबयचे गँग धरले. पणजे पुलिसांनी बेळगांव मेरेन केलो पाठलाग. पणजे, पर्वरे, म्हापशां चोरयांनी गँगाचो हात. विधानसभेची वाट साश्टींतल्यान सुरू. काँग्रेसीक सोडून कोणाकूय मत दिवशात पावतले BJPक. गिरीश म्हणटा हे फावट 23 ते 26 सीट नुवेचो जुजे काब्राल काँग्रेसींत. फाटल्या 100 वर्सांत गोंयची शेतां भाटां 8% पडलीं. जमनीच्या आवाठा प्रमाण धरल्यार शेतकी उत्पन्न 12,000 हेक्टर उणें जालां. भात भिकणा, दाळ कड्डण, ऊस पाम शेती पडल्या. नाल्ल, सुपारी, भाजी, मिरयांचे इंटरक्रॉप तितलें वाडटा. सगळ्यांत चड फटको भात शेतीक. भात पीक 8,667 हेक्टर पडला. कड्डणांची पिकावळ 3,000 मायज हेक्टरांनी पडल्या. खासा रिपोर्ट. भायल्यांचे सेकंड होम जाल्ले गोंयांत वाडटी रियल इस्टेट आनी थळावे शेतां भाटां सोडून सरकारी नोकरे फाटल्यान गोंयचे शेती उत्पादनाचेर वर्सान वर्स परिणाम स्पश्ट दिसता. राज्यांत शेती उत्पादनाक कशी उतरती कळा लागल्यात ताचे सरकारी आंकडे. गोंयचे पुराय शेती उत्पादन 8% म्हळ्यार 12,081 हेक्टरांनी पडला. 2015-16 1,56,000 हेक्टर जमीन शेती उत्पादना सकयल आशिल्ली. 2020-21 फक्त 1,44,000 हेक्टर जमीन शेती उत्पादना सकयल आसा. भात भिकणा, दाळी कड्डणा, ऊस पाम तेल उत्पादन देंवला. दुसरे वटेन नाल्ल, सुपारी, भाजी, मिरयांची पिकावळ वाडल्या. भाताचे उत्पादन 21% म्हळ्यार 8,667 हेक्टरांनी पडला. भिकणांचे उत्पादन 96% म्हळ्यार 1,824 हेक्टरांनी पडला. फकत 74 हेक्टर उरला. कड्डणांचे उत्पादन 46% म्हळ्यार 3,314 हेक्टर पडला. ऊसाचे उत्पादन 29% म्हळ्यार 328 हेक्टरांनी उणें उरला. फकत 545 हेक्टर. पाम तेलाचे उत्पादन 18% म्हळ्यार 150 हेक्टर उणें. नाल्लांचे उत्पादन 3% म्हळ्यार 724 हेक्टर वाडले. 26,629 हेक्टरांत माड. सुपारेचे उत्पादन 10% म्हळ्यार 188 हेक्टर वाडला. काजूचे उत्पादन कांय प्रमाणात वाडटा. भाजयांचे उत्पादन 8% म्हळ्यार 612 हेक्टर. मिरयांचे उत्पादन 60 हेक्टर वाडला. सरकारी आंकड्या प्रमाण 1,44,000 जमीन शेती उत्पादना सकयल म्हणजे 39% गोंयची जमीन सध्या शेत पिकयता. वस्तुस्थिती तशी ना. हातूंतले माड, सुपारी, अणसां, केळी, पोपायो, मिरयां, मसाले हे इंटरक्रॉप आशिल्ल्यान पिकावळीचे जमनीचो आंकडो वाडिल्लो दिसता. सरकाराचे स्किमीक कागदार. कांय आडवाद सोडल्यार तरणाट्यांचो शेतां भाटांकडेन 36चो आंकडो. सरकारी जॉबांचेर दोळो. मानाय कामेऱ्यांचे दिसवडे तेंकले मळबाक. बोल्सांतले पयशे घालून जाण्टेल्यांची शेतां भाटां वसोवपाची परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. उत्तर प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री कल्याण सिंग 89 वर्सांचेर गेले. फाटले कांय दीस ते हॉस्पिटलांत आशिल्ले. तांच्या पार्थिवाचेर फाल्यां बुलंदशहर जिल्ल्यांत नारोरा घाटांत निमाणे संस्कार. 9 वेळा आमदार, 2 वेळा खासदार, 2 फावट मुख्यमंत्री अशी कल्याण सिंगाची कारकीर्द. निमाण्या दर्शनाक प्रधानमंत्री धरून भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी पावले. दरेकल्याच्या शोक संदेशांत रामाचो उल्लेख. उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया. वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए. उन्होंने जन कल्याण ही अपना
जीवन मंत्र बनाया, देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें। अफगाणांतल्यान 300 वयर भारतीय आनी अफगाणी नागरिकांक वायुदळांत भारतांत हाडल्यात. काबुलांतल्यान वाया दोहा ताजिकिस्तान तांकां हाडटात. आतां मेरेन 3 फ्लायटींनी इव्हॅक्युएशन जालां. मोहीम चालूच उरतली अशें भारतान स्पश्ट केलां. हजारांनी लोक अफगाणिस्तान सोडून काबूल विमानतळार गर्दी करून आसात. अमेरिकी आनी नाटो दळांनी सुरक्षा खर केल्या. सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदा रह रहे वो भी आ जाए। तालिबानाच्या कायदे मनीसपणा आड अफगाणी लोकांक तालिबान्यांची राजवट मान्य ना. भारताबरोबर मेळून बाकीच्या राष्ट्रांनी अफगाणी लोकांक तेंको दिवचो म्हण गोंयांत शिकतल्या अफगाणी विद्यार्थ्याचो उलो. ताची फामील अजून काबुलांत आडकल्या. ताचो बापूय आदलो अफगाणी सरकारी कर्मचारी. ताका लागून ताच्या फामिलीक खंय चड भंय. As you are all aware, the government has been overtaken by a terrorist group, the Taliban, who have been terrorizing the people for the past 20 years, over 20 years. And now they are coming and they're trying to implement their laws and rules which are totally against the morality of the people, which everyone is opposing, they're scared of. And now they have come in and taken the whole government. They are running everything in the country. And us, we as people, as the citizens in Afghanistan, are afraid of what they are going to do to us. What's going to happen in the future once they completely take control of everything. We have families, members, us in our own families who worked for the previous government in different sectors, and we know that they will not leave them. They might say that they are coming in peace now, but that's not the way we know them. That's exactly what the opposite what they will do. And I request other countries to pay more attention. I request the people of India, the government of India, to pay more attention to the problem we are going through, what we are facing right now. I just need you to know that after this is what our countries, our people's future depends on, this moment. And after this will realize the future. And please pay more attention to Afghanistan, the situation right now. मोटारींतले स्टिरियो बाकीच्या सामानाचेर हात मारपी तिगांच्या गँगाक पणजे पुलिसांनी बेळगांव मेरेन पाठलाग करून धरले. तांचे कडच्यान 16 कार स्टिरियो, गार्मेंट्स, मोबायल आनी मोटार जप्त केल्यात त्या स्टिरियोंचे 15 लाखां वयर मोल. पणजे, पर्वरे, म्हापशा वाठारांत हे गँग हात मारताले. गोंयांत बाकीच्या केशींनी तांचो हात आसा काय म्हण पुलीस तपासतात. बेळगांवसान हाडले आनी
टोटल आम्ही 16 आम्ही कार स्टोऱ्यो त्यांचे कडच्यान रिकवर केले आनीक त्यांचे कडच्यान आमी बाकीचे एक दोगा एक त्याने स्कॉर्पियो दिले ग्लास सायड मिरर फोडून कपडे वयल्ले ते अबाउट वर्थ अराउंड लॅक्स ते आमी रिकवर केले आनी टोटल आमचे कडेन आतां टोटल 17 केसी आमी रिकवर जाला आनी बाकी पळयता आमी बाकी अदर साऊथ गोवाचे बी तेमी कितले केला ते आतां कळटले टोटल 15-20 लाखांची आमचे कडेन प्रॉपर्टी सध्या आमी रिकवर केल्ली आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. सांग्यार काँग्रेसीन कामांच केल्ली नात. बीजेपीच्या काळांत उदरगत जाता हें आमदारूच सांगता म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. अटल ग्राम स्किमी सकयल नेतुर्ली बांदवड्यार अंगणवाडीक बुन्याद घाली. थंय सरकाराच्या आदारान कामां तडीक लागतात म्हण आमदार प्रसाद उलयलो. मुख्यमंत्र्यान तोच मुद्दो धरलो. मुख्यमंत्र्याची सांग्यार भोंवडी बरोबर आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय. जेन्ना कांय गोष्टी हांव घेवन वतलो आज सरकारान नाजाल्यार सुद्दां लोकांची नीड कितें आसा ही वळखून आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या कामाचेर म्हणजे आशिर्वाद दिवचो इतलेंच सांगता. आनी केलो म्हणून सांगता न्ही हांव केलो म्हणून उलयना ना म्हणना तुका हांव केलो म्हणून उलयतां. म्हजी फायल खूब जाण म्हणटात कांय इंटरनल ज्यो गोष्टी आसात आमचे भितर त्यो इंटरनल गोष्टी लागून कितें जाले आसात हांव ना म्हणना पूण म्हजी फायल हांव डायरेक्ट विदावट एंट्री सुद्दां सीएमा कडेन सायन करून घेतले कडेन आसा हें हांव सांगूं शकता हक्कान ज्यो म्हज्या कामाच्यो कित्याक नाजाल्यार 3 ते 4 फायली ज्यो मेजर प्रोजेक्ट आसले सादारण 30-35 कोटीचे प्रोजेक्ट आशिल्ले ते ताणें डायरेक्ट सायन केल्ले कडेन आसा. सो विशय तो ना विशय आमगे असो आसा की हांव बारीक लोकांची गरज आसा ते तुमचे पर्यंत व्हरपाचें काम म्हजें आसा. ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसा प्रसाद उलयता आसतना तेणी 2-3 खूब म्हत्वाच्यो गजाली सांगल्यो. जेन्ना जेन्ना सांगे मतदारसंघाचो विकास जाला नेत्रावळी गांवाचो विकास जाला हो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात जाला हे हांव सांगना प्रसादान सुद्दां तेच सांगलां. कारण बाबा 7 ते 12 ह्या 5 वर्सांक सांग्याकाराचेर अन्याय काँग्रेसीन कित्याक केलो विचारा दिगंबर कामते. 12च्यान परत एकदा हे काम नेटान सुरू जालें. वास्को बायणा दर्यावेळेक ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफायड दर्जो मेळचो म्हण आमदार कार्लुसान नेट लायला. ब्ल्यू फ्लॅग मेळ्यार खंय वास्को वयर सरतलें. जिल्लोधिकारी जाळवणदारांची समिती नेमून खंय तो यत्न करतलो. सर्टिफिकेशन पळोवपी चेन्नयचे एजन्सीन खंय बायणा दर्याच्या उदकाचें सॅम्पल व्हेला. सर्टिफिकेशनाक बाकीच्यो गजाली जाग्यार घालूंक जाय. See, Blue Flag certificate, they have to form one small committee. I've been following up with the collector. So collector will form the committee and the committee has to get the people. Committee has to get the locals involved, like fishermen. They have to identify people who are involved in the trade, different trades, because we can't displace them. Minister for Environment, Nilesh Kabra, called a meeting, and I was there for the meeting. The meeting, they proposed that they will take a 5 decisions, which is in Goa. So that it is in that stage. From that stage, then the next stage, they form a committee. Basically, I किती लागून meeting आपली blue flag certification आहे. लोकांक blue flag certificate किती लागून जाय. लोकांक किती करपाक जाय ते blue flag घालून. And people have to support. They can't oppose. Main company is from Denmark, and we have got a company from Chennai to looking after Goa, and they have already taken water samples from Bayana Beach. See, water sample is one major first step. Second is then they have to give proper toilet facilities, vehicle parking, ramps, disabled friendly.
There are a lot of things there. There is a big list. So I feel Vasco will prosper. विधानसभेची वाट साश्टींतल्यान सुरू जाता. काँग्रेस सोडून कोणाकूय मत दिवशात जाल्यार ते बीजेपीची ABC टिमीक वतले म्हण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयलो. नुवेचो वावुरपी जुजे काब्राल उर्फ राजू काँग्रेसीक ऑफिशियली जॉयन जालो. वेर्ण्या सुवाळ्याक विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतूय आशिल्लो. हे फावट 23 ते 26 सीट जिखता म्हण काँग्रेसीक विस्वास. नुयेचो कॅन्डिडेट जो आसतलो जो नुयेचे लोक ठरयतले, नुयेचे जे लोकांक जो कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट आमी नुयेकारांक दितले हें आश्वासन आमी ह्या वेळार तुमकां दिता. आमकां खात्री आसा सालसेतीचो प्रत्येक वोट हो काँग्रेसीक पडटलो. काँग्रेसी भायर जर वोट गेलो जाल्यार तो बीजेपीच्या A टीम, B टीम, C टीम हांकां वयतलो आनी त्या खातीर आमी सालसेतीच्या सगळ्या आनी जागृत रावचें पडटलें. विधानसभेची वाट ही सालसेताच्यान सुरू जाता आनी सालसेत म्हणटा ती सदांच काँग्रेसी बरोबर आमी ठाम रावल्ले आसा. आमकां खात्री आसा ह्या फावटी सालसेतींतल्यान आमची विक्ट्री ही डिक्लेअर सालसेतीच्यान जातली आनी ती ताजे नंतर बार्देस आनी तिसवाडी तालुका तेजेर मुखूट दवरतले आनी आमकां 23 ते 26 सीट जिखून आमी फेब्रुवारी म्हयन्यात आमी सरकार करतले. तुमकां शिटकावणी दिता. नुयेचो मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ हे लक्षात दवरात आणि परत एकदा ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचो झेंडो फडपावपाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी करचें अशें तुमचे कडेन मागता, तुमकां विनंती करता आणि परत एकदा बाब काब्रालाचे हांव स्वागत करता काँग्रेस पक्षान आणि देव बरें करूं म्हणटा. आमी चलत रावल्यार जे पावल हांवें घातला आणि तुमी घातला हे बदल हाडपाक फकत नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी पूण येता त्या जायत्या गोंया साऊथ गोवा जावं नॉर्थ गोवा ह्या लोक खंय त्रासा आहाय हो हे आमचे गव्हर्मेंट आमचे बारो कितें कोत्ता तें ताका टक्कर दिवपाक. दिल्ली सरकारान थंयच्या शिक्षणाचो दर्जो सुदारूंक गरीब भुरग्यांकूय बरें शिक्षण मेळचें म्हण IB बरोबर कबलात केल्या. गोंय सरकारान कितें केलां काय म्हण आपाचो प्रस्न. बाणावलेचो आमदार चर्चिल नोटबूक वाडटा. त्या भायर ताणें बाणावले शिक्षणा खातीर कितें केलां काय म्हण वेंझी विचारता. चर्चिलान खंय ताचे बरोबर एज्युकेशनाचेर डिबेट करची. दिल्ली बोर्डान MOU सायन केल्या विथ इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट विच इज IB. जे गरीब लोक एड्युकेशन घेवपाक पावना तेमकांय आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्साचें एड्युकेशन पाव जातलें. सगळे इस्कुलांनी दिल्लीन इंटरनॅशनल एड्युकेशन स्टँडर्ड सेट जातले. तुमी जरी तरी चोयल जाल्यार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी गोंयांत कितें जाता, आमगेलो आतां MLA बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमगे इस्कॉल आहाय तितून नोटबूक वांटपाक गेल्लो. सो आमी इतली वर्सां 30-35 इयर्स नोटबूक वांटताय. हिंगा दिल्ली आमी MOU कोताय एड्युकेशन सिस्टम चेंज करपाक. गरिबांक नोटबूक वांटल्या, इस्कॉलांक गरीब आहाय तेंकां हे नोटबूक. सो तोट प्रोसेस कितें आहा एड्युकेशनाचेर MLA गेलो कितें तोट प्रोसेस आहा. सो आज चर्चिल आलेमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता आनी एक इनवायट करूं सोदता चर्चिलाक फॉर अ डिबेट ऑन एड्युकेशन सिस्टम, फॉर अ डिबेट ऑन बेनावलीम्स एड्युकेशन सिस्टम, ऑल द स्कूल्स इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेगे विजन कितें. आय वूड वॉन्ट दी MLA टू कम, लेट अस सीट फेस टू फेस. आख्खे गोंयच्या लोकांक चोयन दिया, बाणाले लोकांक चोयन दिया. आय वूड लायक टू हॅव दीस डिबेट. लेट अस हॅव अ कन्वर्सेशन. इफ वी नॉट कॉल इट अ डिबेट, एक कन्वर्सेशन करूया. तुमच्या चॅनला कडेन मागता एक्सक्लुझिवली जाता जाल्यार ही डिबेट या डिस्कशन तुम्ही रेडी करचे. वी आर ओपन, वी विल अरेंज एवरीथिंग. गिव अस अ डेट, से इन द नेक्स्ट 4-5 days. भावा भयणीचें नातें घटमूट करपाचो दीस रक्षाबंधन. कोविडाचें ल्हार न्हिवलें तरी बाजारांनी वर्सा सारकी गर्दी ना. कोविडांत हें दुसरें रक्षाबंधन. राखयेच्या बंधनाक कोविड बंधन लागना. भयण भावाक राखी बांदून आयुश्य आरोग्य मागता. भाव भयणीक राखपाचें उतर दिता. हेच परबेक सुतापुनवूय आसता. रक्षाबंधन सुतापुनवेची खिणचित्रां.
आमचे जे देव आसत तांकां आमी पयलीं नांवान पयलीं करता. सुताची पुनव आज सूत आमची वाडावडी पयलीं देवाची पुजा करून हांगा पयलीं घालताले. तेच्या नंतर आमची देवळांनी 4 देवळां आसत. त्या 4 देवळांनी आमच्या पाशाणां आसात 2-3 देवळांनी आनी एका देवळान आमच्या पाशाणां घाडूसात. त्या देवळाक पयलीं उबार करताले, थंय सूत घालताले. मागीर आमची पुरी म्हणून आसा मदला देवूळ, ते एक देवळान वयताले, थंय त्या पाशाणांक सगळ्या सूत घालताले, उपारवाडी दाखयताले. तेच्या नंतर आमचो सकयल केळमेचा देवूळ आहा थंय वयताले, थंय तांकां पाशाणां विशिनाक सूत घालताले, थंय तांकां उपार दाखयताले. आनी मागीर आमचें देवूळ व्हडला देवूळ आमचो आहा. मागीर आमची हे चवटो आनी ती आमची पुरी, ते पुरी वयल्या देवळान चौखाम्याचें देवूळ म्हणटात ताका. त्या देवळान आमी उपर वाडी सूत काय सगळां पोवतां. आमी आदले जाणटे आमचे म्हणटाले तांकां पोवतां म्हणटाले. आतां सूत म्हणटा, आतां सुताची पुणा म्हणटात. आतां काय आतांची पद्दती म्हणजे रक्षाबंधन म्हणटात, कोण राखीव बांदतात आनी काय करतात. आतांची ही पद्दत पूण ना. ही जेन्ना आमचो ह्यो गांव वसयला त्या टायमाची ही आमची सुताची पुनव म्हणून ही आमची परंपरी ही चालू आहा. आनी परंपरी आमी ताका भुरग्या बाळाक आमी हांगासून सूत व्हरोन आमी तेंच्या हातीक बांदतले आज. एक राखी सैनिकांसाठी मोहिमेसकयल दिवचलच्या विशेष भुरग्यांचे केशव सेवा साधना हायस्कुलान जवानां खातीर 200 राखयो तयार केल्यात. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान कांय वर्सां फाटीं ही मोहीम सुरू केल्ली. भुरग्यांनी शिक्षकांक आदाराक घेवन ह्यो राखयो केल्यात. ही भुरगीं दर वर्सा दोतोर, पुलीस, फ्रंटलायन वर्करांक राखयो बांदतात. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल आसा म्हणजे आमचे पयलींचे सभापती तांणी खूब वर्सां पयलीं हो कॉन्सेप्ट हाडलो एक राखी सैनिकांसाठी. तेंचे चैतन्य प्रतिष्ठान म्हणून आसा, पूर्ण गोंयभर ती संस्था काम करता. ते देशाचें रक्षण करतात हे प्रत्यक्ष सैनीक म्हणून तांकां सुद्दां आमी कितें तरी कृतज्ञता दिवपाक जाय. म्हणून एक राखी सैनिकांसाठी हो त्यांनी विद्यार्थ्यां खातीर त्यांनी हो कार्यक्रम घेतलो. जवळ जवळ आयजच्या ह्या वर्सा गोंयांतल्यान 10 स्कुलां पार्टिसिपेट जाली. पण आयज तेजो समारोप आनी म्हाका तर सोमारा वचपाचें आसा सर, तेन्ना मागीर ते घेवन प्रत्यक्ष सैनिकांक पावयतले. आमच्या स्कुलाची परंपरा आसा की आमी फक्तच भुरग्यांक कितें तरी मेळपाक जाय, भितर प्रॉफीट शेअर जावपाक जाय इतलें म्हणून न्ही. जाल्यार आमी तुमी वर्साक पयला आसतले पुलीस आसूं, मेडिकल स्टाफ आसूं किंवा मामलेदार ऑफिस किंवा आमचे फ्रंटलायन सगळे वर्कर्स आसा तांकां आमी वार्षिक राखी बांदता. त्या वर्सा आमकां तसो सेल नासल्या कारणान आमचे कडेन राखयो एक्सेस उरल्यो म्हणून त्यो तेंच्या कडेन जर पावतात सैनिकां कडेन बऱ्या कामा खातीर जर पावतात जाल्यार आमी त्यो दिवपाक अशें म्हणून तो विशय येयलो. म्हणून ह्या वर्सा आमी केशव सेवा साधना आमच्या स्कुलांतली 170 भुरगीं आनी आमचो सादारण 30 स्टाफ अशें म्हणून 200 राखयांचो सहभाग आमी ह्या उपक्रमांत घेता. रक्षाबंधना बरोबरूच गोंय महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतांत नारळी पौर्णिमा जाता. दर्यांत वतल्यांचेर समुद्र देवतेची कृपा उरची, तांच्या जिवाची राखण जावची म्हण नारळी पौर्णिमेक दर्याची पुजा करतात. नुस्तेमारी खात्यान पणजे मांडवींत वर्स पद्दती प्रमाण नाल्ल सोडलो. शापोराय थळाव्यांनी दर्याची पुजा केली. इदं समुद्रदेवताभ्यो नमः. श्रीफलं पूगीफलं समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि. फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सबलास्य मनोरथाः. देवता एतद् ग्रामदेवता भूमिका प्रमुख पंचायतन देवता आराध्य देवता स्वामी अच्युतानंद प्रमुख पंचायतन देवता समुद्र संरक्षक चोपडे ग्रामस्थ वेताळ प्रमुख पंचायतन देवता आसगाव ग्रामस्थ भूमिका प्रमुख पंचायतन देवता मोरजाई प्रमुख पंचायतन देवता रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रतीशाय शर्वाय महादेवाय नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. रुद्रदेव ऋषारडो चंद्रभास्कर त्रिशूल घटनातून येण्यासाठी आणि काय आणि जी वाट त्यांना सापडत नाही पूर्णत्वे कृपादृष्टी प्राप्त होईल आणि त्यांचे आणि झालेले प्रश्न या प्रश्नांचं परिमार्जन होईल. त्यांना लवकरात लवकर आणि या इथे येण्यासाठी त्यांना वाट सापडेल असाही देवाचा आशीर्वाद आहे तो सर्वांना प्राप्त करून द्या. सर्वतोपरी सांभाळ कर, रक्षण कर, यश दे. मडगांव बड्ड्या सेंट जोकी कपेलांचे फेस्त भक्तिभावान जाले. भाविकांनी कोविड शिश्टाचार पाळचे, वाशिनां घेवची म्हण फादराचो भावार्थ्यांक उलो. सर्वेस्पर आमचे देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाची कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान
ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी बाग्योन जोखींचे विनवणेन आमचे जिवीत दिसांनी सोदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे जिवीत जावं दी. प्रितीच्या भयणी भवनो, ह्या महामारींतली आमी भायर सरूंक वावरुया. जाता ते भाशेन आमी SOP सांबाळुया, मास्क घालून भोवुया आनी इतलेंच न्हय, वॅक्सीन घेवुया. आमचे दिनवास प्रुडंट मिडिया हांकां, ह्या प्रुडंट मिडियाचेर देवा बापाचो आमी आशिर्वाद मागता. बुलेटिन इतल्यान सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.